तुका खबर आसतली की लास्ट टीसीपी बोर्ड मीटिंग जाल्ली ऑन 16th of May 2018 आणि ताचेर एज चेअरमॅन ऑफ पीडीए चेअरमॅन ऑफ टीसीपी बोर्ड द टीसीपी मिनिस्टर Mr. Vijay Sardesai had announced publicly that he has withdrawn the formations of PDAs in various villages. ताचे पयलीं ताणें ईस्टर गिफ्ट म्हणून अनाउन्स केल्लो. आता सांगचे म्हणल्यार आमी न्हिदूंक नासले पण आमी थोडे इन्फॉर्मेशन आमी फ्रॉम मे वी वर ट्रायिंग टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टीसीपी डिपार्टमेंट. तर आमकां आतां कळून येयला की एज फार एज आरटीआय डॉक्युमेंट्स जे आमी घेतले फ्रॉम द टीसीपी डिपार्टमेंट अशें कळून येयलां की प्रोसिजर इटसेल्फ वॉज फॉल्टी. एक तुका इन्स्टंट सांगता, एक तुका ग्लॅरिंग इन्स्टंट सांगता. जेन्ना पळय फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ 21/12/2017 आउट केलेलें डिक्लेरिंग PDAs in the state of Goa, the new PDAs, आजचे चीफ मिनिस्टरान सरासर दुबाव घातलो आणि ताणें सांगलें प्रोसिजरल लॅप्सीस आसा म्हणून. सो अँड दीज लॅप्सीस वर पॉइंटेड आउट बाय द सीएम ऑन द 30th of December 2017. नोटिफिकेशन ऑलरेडी डिक्लेअर झालो पण सीएमान ऑब्जेक्शन्स हाडला एज फार एज प्रोसिजर्स आर कन्सर्न ऑन 30th. सो टीसीपी डिपार्टमेंट जे पळय करता ते आपणाच्या फायद्या पासत करता आनी इतलो बोबाव कित्याक आसलो, इतलो बेगीनचे बेगीन कित्याक करूंक जाय हे व्हडलो एक प्रश्न.